दिवचल पालिकेत नगराध्यक्ष कुंदन फळारी 8 नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव दाखल केलो। भाजपच्या 3 नगरसेवकांनी भाजप विरोधी नगरसेवका वांगडा हात मिळवून कुंदना आड अविश्वास ठराव घेतलो। अविश्वास ठरावाचेर सही करपी चडशे नगरसेवक भाजपाचे खर समर्थक आसात। ताका लागून दिवचल पालिकेत आता भाजपा आड भाजप असे चित्र तयार जाला। आमकां अशी भायल्यान म्हायती मेळ्ळ्या की अविश्वास ठराव हे केला म्हणून, पूण आता कितें खरें हें तें खबर ना म्हाका बी। तुमच्या पर्यंत पावूंक ना अजून म्हणजे हे ऑफिशियल कितें म्हाका दिसता जावंक ना अशें दिसता। कितें जातलें अशें दिसता कितके जाण म्हणजे तें आतां खबर ना कशें कितें तें जातलें। पण हांवें आयकलां की 9 जाणांनी DMAक हे दिल्या म्हणून नोटीस, पण तुमच्या हातीन पावूंक ना नोटीस पळय। ना ना अजून तुमकां नोटीस पावल्या काय कितें खबर ना। पण हे राजकारण कितें म्हणटा हें राजकारण गोंधळाचें राजकारण कितें करतलो। भाजपाचो पुरायपणान शेक आशिल्ले दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाचे नाटक सुरू जाल्लें आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भाजप पुरस्कृत गटाचे नगराध्यक्ष पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी हांचे आड पालिकेच्या 14तल्या 9 नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव हाडिल्ल्याचें कळटा। ह्या अविश्वास ठरावाची प्रत पालिका प्रशासन खात्याक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। अजापाची गजाल म्हळ्यार सत्ताधारी भाजप पुरस्कृत गटातूच फूट पडून हे अविश्वास ठरावाचे राजकारण फुडें आयिल्ल्याचें कळटा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पालिकेची विद्यमान उपनगराध्यक्ष दीपा पळ हांचे सयत राजाराम गांवकर, तनुजा गांवकर, अनिकेत चणेकर, निलेश टोपले, दीपा शिरगांवकर तशेंच विरोधी गटाची रंजना वांयगणकर, पांडुरंग कोरगांवकर आनी अपर्णा फोगेरी ह्या 9 नगरसेवकांनी हो अविश्वास ठराव हाडिल्ल्याचें कळटा। भाजप पुरस्कृत सत्ताधारी गटातूच फूट पडिल्ल्यान सध्या दिवचल पालिका वाठारांत वेगवेगळ्या चर्चांक उतो आयिल्लो आसा। ही पालिका वाचोवपा खातीर भाजप आतां खंयचीं पावलां उखलतात तें रोखडेंच कळटलें। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।